मनोहरबाईन 2013-14 जे प्रॉमिस दिल्ली ताच्या मागीर हाऊसिंग बोर्ड ऑनरेबल मिनिस्टरान जे सांगलें हॅज बीन कंप्लिटेड अँड हॅज बीन इनॉग्रेटेड ऑल्सो बाय द अर्लियर चेअरमॅन अँड द चीफ मिनिस्टर. ते जातकर अजून पर्यंत मुवमेंट ऑफ दॅट मार्केट हॅज नॉट हॅपन्ड. सो मिनिस्टर हॅड इंटरव्यून टू आस्क फॉर अ मिटींग. आम्ही मागणी केल्ली आणि आज तांणी मिटींग मागले म्हणटा आय थँक हिम फर्स्ट फॉर हॅव्हिंग कॉल्ड अ क्विक मिटींग टू रिव्यू दीस अलॉंग विथ आमचो हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन बाबजीत. तांणी इंटरेस्ट घेतला म्हणून आता फुडें वचपाचें एक मेळटा कित्याक ते मार्केट ओल्ड आसा ते डिलेपिडेड कंडिशन आसा केन्नाय पडपाक शकता. ह्या पावसान पडलें जाल्यार कितें हानिकारकूय जावंक शकता. हार्डली एनी शॉप्स आर ऑपरेशनल ओवर देर बट तरी तांकां जरी नोटीस काडली तांच्या पोटा खातीर ते सद्या करतात. सो इमिजिएटली तांकां पॉलिसी काडून तांकां रिटर्न हाडप कंप्लीट करून वी नीड टू टेक डिसिजन्स ऑन दोज एरियाज. सर्टन थिंग्स मनोहरबाईन तेन्ना जे प्रॉमिस केल्ले 30% फॉर लोकल्स बाय लॉट्स ऑक्शन बाकीच्यांचे काडपाचे हांकां रेग्युलेट करून घालपाचे ग्राउंड कंप्लीट करपाचो ह्यो बारीक बारीक इश्यूज खातीर उरिल्ले. I think today with Honorable Minister's intervention, necessary directions have been given. The chairman of Goa Housing Board needs to conduct a meeting, talk, discuss certain issues and then maybe come on board. पण सगळे आता टार्गेट मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे चवथी पयली कंप्लीट जावची म्हणून दिल्ली आसा. एक म्हणल्यार वी नीड टू एन्श्युअर दॅट दीस मार्केट बिकम्स अ स्टेट ऑफ आर्ट मार्केट. करून ते मॅच जावंक जायना. आणि फ्रूटवाले नुस्तेवाले बाकी तुम्ही जे सांगला थंय सगळे वेवस्था तयार करपाक इन सेकंड फेज जी जावपाक जाय ती जातली. भाजी आणि फ्रुटां खातीर ऑलरेडी थंय स्पेसीस हॅव बीन मार्क्ड अँड अदर थिंग्स रिलेटेड टू द पॉलिसी वील स्पीक वन्स ही टेक्स द कंडक्ट्स हिज मिटींग एज गोवा हाऊसिंग बोर्ड चेअरमॅन. ताच्या मागीर फुडले विचार मांडूंक मेळटले. पूण एक आसा की प्रोएक्टिवली फर्स्ट वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द पीपल हू आर ऑपरेशनल देर इन दॅट मार्केट आर विथ अ पर्टिक्युलर पॉलिसी अँड थॉट वॉट वॉज प्रॉमिस्ड अर्लियर आर पुट इन द न्यू मार्केट. ते समज केले जाल्यार फुडले ऑप्शन प्रोसेस जावं बाकीचे गजाल्यो हाज्यो जावं त्यो कंप्लीट करपाक मेळटल्यो. आतां बेगीन जाता इतलें आमकांय केल्लें जाय की पावस वील रेन्स आर द बिगस्ट केअर की फाल्यां कितें वयर सकयल जालें तें थंयचे हालना की तांच्या पोटाची गोश्ट आसा. आनी हेवटेन मार्केट ऑल्सो इज नॉट इन अ ग्रेट हायजीन कंडिशन. ते जशें मिनिस्टरान म्हणलां तशें मोडपाची गरज आसा. मागीर कितले शॉप्स आहा 42 टोटल म्हाका दिसता ग्राउंड आनी फर्स्ट मेळून जवळ 42 आसतली. 42 ते 44 सुमार आसतली. प्लस ऑफिसीस आसात. सो 30% जे आहा ती लोकल्स इट्स अ पॉलिसी. सो 30% फॉर एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉट पोरवरिंग. एनी कॉन्स्टिट्युएन्सी जे हाऊसिंग बोर्डाचे प्रोजेक्ट आसा ऑक्सिजन सगळे ऑनलाईन रिझर्वेशन जाय पडटा. ऑक्सिजन सगळे ऑनलाईन असलेले. आता ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी इश्यू ऑलरेडी डिस्कस करून जाले. ना सांगता मरे जेन्ना मार्केट आयिल्ले जेन्ना वाड्याचे मार्केटाचे इश्यू आशिल्लो तेन्ना मनोहरबाईन तेन्ना आमी प्रॉमिस केल्लें थंय आनी फर्दर एक्सप्लोटेशन कांय जावचें ना. तो जागो ओपनूच उरतलो. सद्या जो मॉल आसा मॉल दी गोवा ताजोच आफ्टर इफेक्ट आमकां इतलो जाता. ऑल्दो दॅट इज अ पार्ट ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तो सगळो लोड ऑफ ट्रॅफिक एवरीथींग कम्स ऑन अस. हांगा समज कितें कमर्शियल एक्सप्लोटेशन जालें जाल्यार पर्वरी टोटल काबार जातली. आनी हे सेंटिमेंट्स फ्रॉम हाऊसिंग बोर्ड एरिया पीपल फ्रॉम पुंडलीक नगर एवरीबडी हॅव बीन शेअरिंग देअर थॉट्स. फाटीं म्हज्या इलेक्शना वेळार तांणी ऑब्जेक्शन घाल्लें कितें चल्लां काय म्हणून. सो वी हॅड शेअर्ड इट विथ द चीफ मिनिस्टर. सीएमान एश्युअर केल्लें कॅन्सल करता म्हणून. आफ्टर दीस गव्हर्मेंट वॉज फॉर्म आमी परत तो विशय मिनिस्टरा कडेन घाल्लो आनी मिनिस्टर इज बीन कायंड इनफ टू एन्श्युअर दॅट ही हॅज मूव्ड अहेड विथ द कॅन्सलेशन ऑफ 2 ऑफ द 3 प्लॉट्स. तांचे कितें एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यू आशिल्ल्यान सीएमा कडेन गेल्ले आसा सीएमा कडेन उलयल्ले आसात. सो वी वील एन्श्युअर दॅट दॅट पर्टिक्युलर प्लॉट्स आर cancelled and given back, kept with housing board. Maybe later with Department of Tourism we will plan something over there, which is nothing got to do any constructive matter, which is basically something which is got creativity and public area. So हो समज करतले कल्पना जाल्यार पयलं तो कॅन्सलेशन जावन येवपाची गरज आसा. आनी हे आमी जे प्रॉमिस केला आतां पंचायतीचे वेळार परत लोकांचे प्रश्न आशिल्ले ते वी हॅड टोल्ड देम जाला म्हणून. सो एक कितें उरला तो आय शूड थँक हिम फॉर हॅविंग फिनिश्ड कंप्लिटेड विथ द 2 कॅन्सलेशन्स. एक कॅन्सलेशन जे उरला 3 प्लॉट ते तो ताका तिसरो प्लॉट कॅन्सल करपाक वी वील सीएमाचे डायरेक्शन जाय पडटले विच आय थिंक वन्स गिवन दॅट वील बी डन अँड रिफंडेड बॅक. हाऊसिंग बोर्डाक खंय कमी पडटा जाल्यार वील थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम ऑर थ्रू गव्हर्मेंट लँड्स वी वील एन्श्युअर दॅट दे आर कॉम्पेन्सेटेड फॉर दॅट पर्टिक्युलर पार्ट एज फार एज द गोवा हाऊसिंग बोर्ड इज कन्सर्न आनी जीत ऑल्सो इज इन ट्यून विथ द सेम आयडिया. तुमकां टुरिझमाक जाय लँड प्रोजेक्ट थंय बेसिकली आमकां वी नीड अ कन्सेप्ट टू कम विच इज नॉट टू बी कन्स्ट्रक्टेड. ते प्रॉमिस आमी मनोहरबाईन जे दिल्ले वी नीड टू कीप दॅट प्रॉमिस. आणि इट इज एक्च्युअली अ फॅक्ट की आयच्या तारखेन आता मार्केट अजून येवना. एकदा मार्केट आयलें आनी हेवटेन मॉल ऑलरेडी आसा त्या बॉटल नेका भितर आनी यू कॅन्ट जस्ट थिंक ऑफ एनी अदर फर्दर प्लॅन. इट इज व्हेरी प्रॅक्टिकली ओवर देर. एक सर्व्हिस रोडाची इतलीच खांच ती व्हडली लांब ते वीथ व्हडलो ना ताका.
सो फ्रॉम पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीथिंग विल बी अ टोटल मेस सो ताणे त्यांना ती दूरदृष्टी धरून प्रॉमिस केल्लें पूण त्या प्रॉमिस इज वन पॉइंट ऑफ वॉट इट डीड एंड टुडे प्रॅक्टिकली वी आर सीइंग इट वी आर फेसिंग इट वी कॅन फेस इट मोर आता मार्केट आमी आतांच ओपन करपाक घेतात मार्केटाचे आफ्टर इफेक्टिव्ह आसूंक शकता सो वी नीड टू हॅव अ व्हेरी सस्टेनेबल मॉडेल फॉर वीच वी नीड टू हॅव दीज थिंग्स पुट इन प्लेस चेअरमॅन ऑल्सो इज इन ट्यून मिनिस्टर ऑल्सो इज इन ट्यून सीएमानूय डायरेक्शन दिवपाक लायिल्लें आसा हे जाल्यार आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम चेअरमॅना कडेन मिनिस्टर कडेन उलोवन तो जागो घेवन we will compensate them with some other space and we will do something here which is for the people of Goa. कितली एरिया आसा ती कितली प्लॉट कितले ते जवळ म्हाका ते 15-16 हजार असतले सांगता म्हाका तुम्ही कम बॅक टू तुम्ही त्या एरियेत त्या रोडाचे सर्व्हिस रोडाचे नो मोजो सारखे इव्हेंट करताले ते बी परत येतले तुम्ही हाडटले परत कोविडा खातीर मातसो बंद पडिल्लो ह्या वर्सा नवोदो सारकेलो इव्हेंट आसतलोच